स्वागत. आजच्या या लहानशा पण महत्त्वाच्या कार्यक्रमात उपस्थित मडगावचे माजी आमदार तसेच गोवा राज्याचे माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, आमचे HSBCचे बँकेचे अधिकारी बाब दीपक शर्मा हांगा उपस्थित, इतर सगळे कोकण रेल्वेचे इतर सगळे पदाधिकारी, पत्रकार बंधू, भाव आणि भयणी, एक ल्हानसो उपक्रम आमी सुरू केला. CSR फंडाच्यान जे कितें गोंया खातीर आमकां दिवंक मेळटा तो दिवपाचो एक विकास राज्य सरकार विकास करता, केंद्र सरकाराचे विकासाचे प्रोजेक्ट आसा, त्याच बरोबर हो जो निधी आसा CSR फंड हो सुद्दां लोकांच्या गरजे पावोवपाचें काम जें आसा तेंय आमी सगळे मेळून करतात. गेल्या वर्सान सगळ्यांत एक मोठो प्रोजेक्ट ह्या आमी CSR फंडाच्या माध्यमांतल्यान राबयलो, म्हणजे गोवा मेडिकल कॉलेजात एक कॅन्सर डिटेक्शन बस दिल्ली. हांगसरल्यान ह्यो सगळ्यो गोष्टी सुरू जाल्यो. जवळ जवळ 3 कोटीपेक्षा जास्त आहेत. तातूंत सगळ्यो सुविधा, कारण लोक कितें करतात की तांकां कॅन्सर सारको जो काही रोग आसा तो बेगीन कळना, 3rd स्टेजीर नंतर कळटा, आनी त्यामुळे तें डिटेक्शन अर्ली जर जालें, 1st स्टेजीर जर मेळ्ळें तर पेशंट वाचता. त्यामुळे गांवागांव लोक येनात, दाखयनात, आनी मागीर 3rd स्टेजीर येतात आनी आपलो जीव गमावन बसतात. म्हणून आमी पयलीं जो प्रोजेक्ट एक लोकांनी बरो केलो तो म्हणजे ती बस आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान दिल्ली आसा, ती आतां गांवान वचून पंचायती कडेन वचून सगळ्या लोकांक आपयता आनी टेस्टिंग करता, तातूंतल्यान पेशंटूय मेळटा. म्हणजे खरोखर म्हाका अशें दिसता की जीव वाचतात. ह्या इतल्या CSR फंडाचो उपयोग करून जनतेच्यो सुविधा ज्यो काही सुविधा त्यो उपलब्ध करपाचें काम सरकाराच्या व्यतिरिक्त आमी सगळे मेळून आमदार खासदार सगळे मेळून आमी करतात. तातूंतलो एक ल्हानसो प्रोजेक्ट HSBC बँक आसा, ती जवळ जवळ खूब जुनी बँक, म्हाका दिसता 137 वर्सांचो ताचो इतिहास आसा, आनी ते अशे तरेच्या सामाजीक फिल्डांत ते काम करतात. आज जो आमी हांगा हो जो एक ल्हानशे जे काही शुद्ध जल सुविधा उपलब्ध करतात ताका वॉटर किओस्क म्हणटात. कारण अशें ज्या जाग्यार लोक चड येतात, लोक जागाचो मुवमेंट आसता, तांकां खंय तरी उदकाची वेवस्था मोफत अशी, बरें उदक मेळचें, शुद्ध मेळचें, आनी ताचो मेंटेनन्साची वेवस्था सुद्दां ह्या प्रोजेक्टा बरोबर जाल्ली आसा. आज घातले आनी गेले आनी फाटल्या खूब पयना अशें जावचें ना. हांगा एक मनीस सतत हें सगळें मेंटेन करपाक आसतलो. अशें तांणी आतां पर्यंत 80 हे HSBC बँकेच्या माध्यमांतल्यान 80 बसयल्यात आनी गोंया हे आसली म्हणजे 83 जाले. आनी आनीकय खंयचे वेगळे वेगळे हातूंतल्यान कदाचित चर्च ज्या जाग्यार ओल्ड गोवा चर्च आसतली किंवा काही आमची देवळां आसतलीं, हांगा सुद्दां कदाचित फुटफॉल जास्त आसा, ते बसोवपाचें काम ते करतले अशें तांणी ऑलरेडी सांगलां. आनी म्हणून हे प्रोजेक्ट अशें जे आसा लोकांच्यो सुविधा तांकां दिवपाक लागून हे प्रोजेक्ट केल्ले आसा. त्याच बरोबर आनी एक मोठें आमी काम करतात ह्या प्रोजेक्टां बरोबर. हांगा जेन्ना हें उदक उपलब्ध आसता तेन्ना प्लास्टीक बॉटल घेवपाची गरज ना. प्लास्टीक बॉटल घेतली जाल्यार ती खंय वाटेर उडयतात, म्हणजे पोल्युशन जाता. तें पोल्युशन कमी जातलें आनी हें पोल्युशन कमी जालें जाल्यार कदाचित आमी जेन्ना पोल्युशन कमी करतले आमकांच आमी मदत करतात. त्यामुळे हो एक ताचो दुसरो भाग आसा. आनी अशे तरेचे प्रोजेक्ट दिगंबरान म्हणलें, हो जरी ल्हानसो प्रोजेक्ट आसलो, आमी तांचे विनंती केल्या की आज म्हणजे जी मिनिस्ट्री आसा सोलर, त्या हातूंतल्यान आयज नवीन सोलर एनर्जी जनरेट करपाचें काम आमी घराघराक PM मुफ्त बिजली योजने जी आसा, सोलर योजना, ती आमी राबोवपाचे प्रयत्न करतात. त्यामुळे गव्हर्मेंट आस्थापन हांगा आसात, बालवाडी आसतली, हेल्थ सेंटर आसतलें, हांगा सुद्दां आमी तांचे कडेन विनंती केल्ली आसा की ह्याय क्षेत्रांत तांणी CSR फंड दिवचो. त्या कारण आमी सरकारी सगळे हातूंतल्यान सोलर पावर जनरेट करून ह्या CSR फंडाच्या दिवपाची तेणें मान्य केल्लें आसा आनी म्हणून ताजो आमी उपयोग करून घेवया. तात्पर्य सांगपाचें इतलेंच, आमकां पर्यावरण शुद्ध उरूंक जाय जाल्यार आमी बरें उरतले. आनी त्या खातीर हांव तांचे कडेन परत एकदां विनंती करता, हे प्रोजेक्ट आमचो आनी जास्तीत जास्त सगळे सिटी ज्या जाग्यार उपयोग पडटा हेतून तांकां ते प्रोजेक्ट दिवपाचे आनी हें करचें. आमी सदांच तातूंतल्यान हे प्रोजेक्ट दिवपाक आमी सदांच इनिशिएटीव घेवन त्या प्रोजेक्टान हात केले. हांव HSBC बँक आनी तांचे पार्टनर, मॅनेजींग पार्टनर PCL हांचे मना पासून ताका धन्यवाद दिता आनी दिगंबर बाबाक धन्यवाद दिता की ताणें वेळ काडून हांगा एक उत्तम सुविधा जी आमकां उपलब्ध करून दिल्या, ताचें उद्घाटन करपाक ते आयले आनी उद्घाटन केलें. ही सुविधा आज पासून सुरू जाता. सगळ्यांचे मना पासून देव बरें करूं. हाजे मडगांव सिटी भितर स्वागत करता. मडगांवच्या शहरांतलें मेन जंक्शन तशें अख्ख्या गोंयांत
कोकण रेल्वेचे एकमेव जंक्शन म्हणजे मडगाव रेल्वे स्टेशन आणि ह्या स्टेशनाचेर आज श्रीपाद बाब आमचे शुद्ध जलसुविधा म्हणजे उदकाची वेवस्था पॅसेंजरां खातीर HSBC बँकेचे हांगा आसात आमचे बरोबर शर्माजी आनी तांच्या PSLचे आसा गुप्ताजी हांच्या दोगांचें हांव स्वागत करतां आनी एक बरो उपक्रम हांगा चालू केला लोक आतां प्रत्येकाक उदक जाय पडटा उदक म्हणजे सामकें नॅसेसिटी आज तांणी 3 कडेन चालू केल्या सकाळी म्हाका इथं श्रीपादान टीव्ही केला कदंबा केला आनी आज तिसरे तो हांगा करपाक स्पेशल आयला पावस पडटा आसतना हो कार्यक्रम ताणें चुकयलो ना पूण ताजें हांव परत एकदां अभिनंदन करता हांचेंय अभिनंदन करता आनी HSBC म्हणजे व्हडली हे बँक बारीक बँक न्ही अशें ताणें आतां बारीक डोंट डू स्मॉल डू समथींग बीग इतलेंच तांचे रिक्वेस्ट करता आनी देव बरें करूं. हम सब लोग मडगांव स्टेशन पे इकट्ठे हुए हैं एक अच्छी शुरुआत करने के लिए. इसके लिए सबसे पहले मैं हमारे कैबिनेट मंत्री श्री दीपक नायक जी और यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव MLA श्री दिगंबर कामत जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि अपने व्यस्त टाइम में से टाइम निकाल करके वो इस प्रोग्राम के लिए आए और हम सबको संबोधित किया. उसके बाद में रेलवे को ये जगह देने के लिए और मडगांव स्टेशन के जितने भी पदाधिकारी उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन करने के लिए हमको जगह दी और कोऑर्डिनेट किया. थैंक यू. ये एक इनिशिएटिव है जो CSR के अंतर्गत HSBC बैंक ने किया है जिसमें TSL हमारी कंपनी है और एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है जहाँ पे हम 80 वाटर क्लब ऑल ओवर इंडिया लगा रहे हैं. आज 3 वाटर क्लब की शुरुआत गोवा में हुई है. एक कदंबा बस स्टैंड पे, दूसरा सिविल रेलवे स्टेशन पे और तीसरा मडगांव रेलवे स्टेशन पे. इसका एक ही मकसद है कि सबको स्वच्छ पानी मिले, साफ पानी मिले, ठंडा पानी मिले और वेस्टेज कम हो. प्लास्टिक वेस्ट भी इससे कम होगा, पोल्यूशन कम होगा, इकोनॉमी सुधरेगी और सबके लिए ये ठंडे पानी की व्यवस्था फ्री के स्टेशन पे मुहैया कराई जाएगी. मैं इसके साथ मेरी वाणी को इस्लाम देता हूँ और आज के MLA साहब श्री दिगंबर कामत जी को निवेदन करता हूँ कि अपनी वाणी में 2 शब्द कहकर सबको संबोधित करें. तो कौन कैसे होना पड़ेगा हमारे